गोंय सरकारान गोवा हेरिटेज धोरणावरवीं दायज संवर्धनाचे दिकेन व्यापक पद्दत आपणायल्या। हाचे वरवीं दस्तावेजीकरण, GIS आधारित हेरिटेज मॅपिंग, डिजिटल इन्व्हेंटरीज आनी शास्त्रीय संवर्धनाक बळकटी दिवप सुरू आसा। शापोरा, खोर्जुवे, सांखळे सारकेल्या इतिहासीक किल्ल्यांचे नूतनीकरण तशेंच चांदर सारकेल्या दायज गांवांची उदरगत करतात। गोंयची सांस्कृतीक वळख तिगोवपी देवळां दायज प्रकल्पाक चालना दिता। पारंपारीक कारागिरांक आदार दिवप, उदरनिर्वाह तयार करप हे हाचे फाटलें ध्येय आसा अशें मुख्यमंत्री सांगतात। दक्षिण गोंयांत भारतीय वेंचणूक आयोगान नव्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणांचो म्हळ्यार EVM आनी व्हीव्हीपॅटाचो सांठो दाखल केलो। ह्या सांठ्यात 1095 बॅलेट युनिट्स आनी 1100 कंट्रोल युनिट्स आनी 200 व्हीव्हीपॅट यंत्रणांचो आस्पाव आसा। मडगांवच्या माथानी साल्डाना प्रशासकीय इमारतींतल्या EVM गुदावांत अधिकृत प्रतिनिधींच्या हाजेरीत ही मशिनां दवरली। वेंचणूक आयोगाच्या कार्यपद्दतीचेर सगळ्या यंत्रणांची स्कॅनिंग, तपासणी आनी सुरक्षीत रितीन दवरल्या। गोंयच्या राजकीय मळार सध्या येवपी विधानसभा अधिवेशनाच्या वेळावेल्यान नेटान राजकीय वाद सुरू जाला। राज्यपालाच्या मान्यताये उपरांत सरकारान 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर ह्या 3 दिसा अधिवेशन जाहीर केलां। मात ह्या उण्या दिसांखातीर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला। अधिवेशन 15 ते 20 दीस आसचे अशी मागणी विरोधकांनी केली। दुसरे कडेन विधानसभेच्या सभापतींनी ह्या सगळ्या घडामोडींचेर आपली भूमिका स्पष्ट केल्या। दीस कमी असले तरी सगळे महत्वाचे विषय सभाघरात मांडून तांचेर चर्चा करतले अशें आश्वासन सभापती गणेश गांवकारांनी दिलां। कोलवा सेंट्रल जेल ड्रग्स तस्करी आनी हेर गुन्यांवकारी कारवायांचे केंद्र जावपाक लागले परतून एक फावट उजवाडाक आयला। हालींच पुलिसांनी आंतरराज्य ड्रग्स तस्करीचो पर्दाफाश केल्लो। हे चौकशेंतल्यान ही सगळी कारवाय कोलवा बंदखणींतल्यान चलता अशें उक्ताडार आयिल्लें। इतल्यान ह्या बंदखणींतल्यो एक सहाय्यक जेलर रामनाथ गावडेन आपल्या घरात जीव सोंपयल्ल्यान बंदखण प्रशासनाच्या कार्यपद्दतीचेर जायते प्रस्न उपरासपाक लागल्यात। यूपी विधानसभा वेंचणुकेंत सांताक्रूज मतदारसंघात भाजपाकूच जैत मेळटले असो दावो मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी केला। तशेंच सांताक्रूज मतदारसंघात बेगीनूच पक्षाचें कार्यालय सुरू करपाची घोशणा तांणी केली। जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान भाजपाचेर खर टिका केल्या। एका वेळार काँग्रेसीक टार्गेट करपी भाजपातूच आतां फॅमिली राज चलता असो आरोप प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला। भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचो पक्षाच्या वांगड्यांचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान दरेका मतदारसंघात प्रदेशाध्यक्ष तयार जाल्यात अशी टिका गिरीशान केल्या। राज्यात 1 जून ते 31 जुलय मेरेन नुस्तेमारी बंदी आशिल्ली। शुक्रारा ही बंदी सोंपल्या। 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारेक सुरवात जातली। कांय वाठारांत नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचपाच्या तयारेत आसात जाल्यार कांय बोट धनी कामगार कमी आशिल्ल्यान खोशी नात। दुसरे वटेन नुस्तेमारी बंदी सोंपल्या खरी पूण वायट हवामानाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसा। अशा परिस्थितीत दर्यांत वचप धोक्याचें आसा अशें कांय नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा। संजील कुडचडकर अपहरण प्रकरणात अनेक एक महत्वाची अपडेट आता मुखार आयल्या। ह्या प्रकरणातली दुबावित लुइजा मारिया फर्नांडीस एक कुडचडकर हांका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिले उपरांत न्यायालयात हजर केली। न्यायालयान फुडल्या तपासा खातीर तिका 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त आसून आयल्या। पेडण्यात सध्या वेंचणुकेचे गरम वारें घोळटा। फुडाऱ्यां काटेकी टक्कर चालू आसा। फुडाऱ्यांनी तर वेंचणुकेच्या प्रचाराचो नाल्ल नेटान फोडला। आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकारान तर पेडण्या नेटान कमबॅक केला। पेडण्या आपल्याक नंबर 1 रिस्पॉन्स मेळ्ळा। आपूण पेडण्या आयलोच, मतदारसंघ म्हणजे आमचो देव। पेडणेकारांकडल्यान आपल्याक मेळ्ळा कौल फक्त भाजपाच्याच कौलाक आपूण निमणे मेरेन रावतलो, नाजाल्यार आपूण अपक्ष लढयतलो अशें म्हणीत बाबून सध्या पेडण्यात ठाम भूमिका घेतल्या। हेडपी सुण्यांच्या वाडपी समस्येची उच्च न्यायालयान स्वेच्छा दखल घेतली। सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे 2024 निर्देशाच्या फाटभूंयेर उच्च न्यायालयान जनहित याचिका नोंदयत सरकारा सयत वेगवेगळ्या यंत्रणांक नोटीस धाडल्या। तशेंच सरकाराक अनुपालन अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्यात। तळेदुर्गाबाट वाठारात सुमार 6 म्हयने जाले नळांक सारखे उदक नाशिल्ल्यान लोकांनी खर तिडक उक्तायल्या।
दर फावटी संबंधित अधिकाऱ्यांक विचारल्यार प्रश्न तडीक लागतलो अशेंच आयकुपाक मेळटा, पूण प्रत्यक्षात कांयच नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. आमचो उदकाचो प्रश्न बेगोबेग तडीक लायत आनी आमकां ताकाय दियात, ना जाल्यार आमी सगळे फोंडेकार येवन ऑफिसांत बसतले अशी थेट शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. शिकेरी आग्वाद किल्ल्याकडेन दर्यांत नुस्तेमारी करपाक गेल्ली बोट बुडली. बोटीत आशिल्ल्या 5 जाणां मदले 2 जाण पेंवन दर्यादेगेर आयले, जाल्यार हेर 3 जाणांक होडयेक धरून रावले. नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून ते 3 जाण रेईस मागूस किल्ल्याकडेन पावले. दर्यादेग पुलीस आनी थळाव्या नुस्तेकारांनी तांकां सुरक्षीतपणान भायर काडले. काणकोण देळ्यांत जावपी प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. ह्या प्रकल्पाक लागून गांवचो सैम, पर्यावरण आनी थळाव्या संस्कृतायेचेर वायट परिणाम जातलो. खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प मुखार व्हरूंक दिवचो ना. तशेंच प्रशासनान 15 दिसां भितर योग्य तो निर्णय घेवन प्रकल्प रद्द केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. गोंय गुन्यांव फाटल्यान आंतरराज्य ड्रग्स वेव्हारा आड व्हड कारवाय करून 2 वेगवेगळे रॅकेट उक्ताडार हाडले. हे कारवायेत मुखेल मास्टरमाइंडा सयत जायत्या आरोपींक अटक करून लाखांनी रुपया मोलाचे ड्रग्स जप्त केले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान न्यू वाडो वास्को हांगा गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या अलॉटमेंट लेटरांचे वितरण केले. पयल्या टप्प्यात सुमार 150 लाभार्थ्यांक ही पत्रां मेळ्ळ्यात. लाभार्थ्यांक चडांत चड 10,000 रुपया शुल्क भरचें पडटलें. तशेंच उरिल्लीं पत्रां टप्प्याटप्प्यान वांटून दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. हे वेळार दाबोळेचो आमदार आनी मंत्री मॉविन गुदिनो, गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो अध्यक्ष जीत आरोलकार आनी हेर हजर आशिल्ले. दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यांत आनीक एक मानगे धरले. बिरेस्तार रातीकडेन हे मानगे पांजऱ्यात अडकले. राना खात्यान ह्या मानग्याक ताब्यात घेतला. 2 मानगी धरली तरी अजूनय 3 ते 4 मानगी तळ्यांत आसात. देखून तळ्यामदीं पातळिल्लो भंय कायम आसा. सप्टेंबरात नवी दिल्लीत जावपी ब्रिक्स शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर चीनाचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात भेट दिवंक शकतात. ही भेट साकार जाली जाल्यार कोविड-19 महामारी आनी 2020 वर्सा गलवान चिमेचेर जाल्ल्या अडचणी उपरांत ही तांची भारतांतली पयली भोंवडी जातली. भारतात 12-13 सप्टेंबराक ब्रिक्स शिखर परिशद जातली. रशियाचो अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीनूय ह्या शिखर सभेत वांटो घेवपाची शक्यताय आसा. ब्रिक्स वांगडी राष्ट्र म्हणून इराणूय ह्या शिखर सभेत वांटो घेतलो, पूण इराण धाडटले त्या प्रतिनिधी मंडळाच्या पावण्या संबंधी अजून निमाणो निर्णय जावंक ना. उरिल्ल्या आयुष्यभर बंदखणीची ख्यास्त दिल्यार घटनात्मक तरतुदींचो भंग जायना असो सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केला. न्यायाधीश संजय कॅरोल आनी न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसी हांच्या खंडपीठान हो निकाल दिला. गुन्यांवकारांक जे आजीवन बंदखणीची ख्यास्त भोगतात ते सैमीक जिवीत सोंपा मेरेन बंदखणीत दवरपाची ख्यास्त वैध आशिल्ल्याचे ह्या याचिकेविशीं न्यायालयान सांगलां. केंद्र सरकाराच्या महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेखाला फाटल्या 7 आर्थीक वर्सात 2019-20 ते 2025-26 वाटप केल्ल्या अर्थसंकल्पांतल्यान वट्ट 46,317 कोटी रुपये खर्च जावंक ना. ही माहिती कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान आरटीआयच्या प्रश्नाक जाप दितना जाहीर केल्ल्या डेटावेल्यान उक्ताडार आयल्या. येवजणेच्या 7 वर्सां भितर 4 वर्सां अशी आसात जातून हो पुराय बजेटाचो उपेग करूंक नाशिल्ल्याचें कळटा, जाल्यार 3 वर्सांत खर्च थारावीक वाटपा परस चड जालो अशें तपशिलांतल्यान दिसून येता. इस्लामाबादात जावपा आशिल्ल्या 2027 वर्सा शांघाय सहकार संघटनेच्या शिखर सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक आपोवंक शकता असो संकेत पाकिस्तानान दिला.
SCO प्रोटोकॉल प्रमाण भारतात सहित सगळ्या वांगडी राष्ट्रांच्या राज्य मुखेल्यांक येजमान देश म्हणून आमंत्रणात धाडटल्याचे पाकिस्तानाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यान कळीत केला. हैदराबादच्या सायबर क्राईम पोलिसांनी मेटा आड केस नोंद केल्या. तसेच या प्रकरणात मेटा इंडियाचं मुखेल्या आड केस नोंद केल्या. याचा उपेग करून एडिट केल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिडिओ बाबतीत ही केस नोंद केल्ल्याचे कळटा. CJP आंदोलना वेळार प्रधानमंत्र्यांनी शेअर केल्ल्या व्हिडिओ उपरांत मॉर्फ केल्लो व्हिडिओ सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांचेर बरोच व्हायरल जावपाक लागलो. देखून फेसबुक आणि इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट केल्ल्या व्हिडिओ वेल्यान हो वाद सुरू जाला. आठव्या केंद्रीय पगार आयोगाच्या घटनेक 7 महिन्या परस चड काळ जालो तरी लेगीत केंद्र सरकाराच्या कर्मचारी येवजणेत तांच्या पगारात सुदारणा केन्ना जातली आणि वाडिल्लो पगार केन्ना बँक खात्यात जमा जातलो हाचेर स्पष्टतायेची वाट पळयतात. आयज मेरेन मोदी सरकारान फिटमेंट फॅक्टर विशीं कसलीच घोषणा करूंक ना. पगार वाड थारावपाक एक म्हत्वाचो घटक तशेंच नव्या पगाराची रचना स्पष्ट करूंक ना. आयोगान घडणुकेच्या 18 महिन्या भितर आपलो अहवाल सादर करचो पडटलो. हाचो अर्थ मे 2027च्या सुमाराक 8वो पगार आयोग आपल्यो शिफारसी सादर करूंक शकता. अयोध्येच्या राम मंदिरात जाल्ले देणगी चोरी प्रकरणा उपरांत आता ज्या देणगी पात्रात भक्तगण भेट घालतले तांच्या सुरक्षेची व्यवस्था चड खर केल्या. आता श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टान पारदर्शकता वाडोवपा खातीर हे पावल उबारला. देखून आता दानपत्र उघडपा मेरेन ते पयशे मेजपाच्या सुवातींनी CCTV कॅमेरा वेल्यान नदर दवरतले अशें कळीत केला. तालाबिरा दुसऱ्या कोशाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान डॉ. मनमोहन सिंग हांका मरणा उपरांत क्लीन चीट दिली. राजकीय हेतून प्रेरीत आरोपांक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन माफी मागची अशी मागणी शिवसेनेन केल्या. मंत्रिमंडळान समुद्र मंथन राष्ट्रीय ऑफशोर संशोधन येवजणेक मान्यताय दिल्या. आर्थीक वर्ष 2030-31 पर्यंत चालीक लावपा खातीर 84 कोटी रुपया खर्च मंजूर केल्ल्याचे कळटा. भारताची व्हडली ऑफशोर उर्जा क्षमता उक्ती करप आनी राष्ट्राची उर्जा सुरक्षा घटमूट करप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर येवजणेक व्हडल्या अर्थसंकल्पीय 5070 कोटी रुपया खर्चा खातीर मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. ह्या येवजणेचो हेतू 5000 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर PV प्रकल्प विकसीत करपाचो आसा आणि तातूंत उण्यांत उणी 10,000 मेगावॉट वरांची साठवण क्षमताय आसा अशें कळटा.